आय एम नॉट होल्डिंग द शिव प्रेमी जे कोण आख्खे गोंयचे येयलेले और कोंकणचे भायले येयलेले ते तांकां रिस्पॉन्सिबल. हांव रिस्पॉन्सिबल दवरता ते प्रेसिडेंट ऑफ शिव स्वराज कालांगूट म्हणून आनी तेंच्या मेंबरांक ज्ञानेश्वर माडकर. तेणेंनी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिले शिव प्रेमी की पंचायत डिमॉलिश करता म्हणून तो स्टॅच्यू शिवाजीचो. आणि थोडे प्रेस पर्सनांनी अशें दिले की पंचायत जमीन दोश आणि डिमॉलिश करता म्हणून, विच वॉज क्वायट रॉंग. पयले सुवातेर हांव थोडे प्रेस जे कोण हांगासर आहा तेणींनी हो उजो घातलेलो आसा आख्खे गोंयांत की हांव जमीन दोश करतलो म्हणून. हांवें खंयसरूच म्हणूंक ना जमीन दोश करतलो वा डिमॉलिश करतलो म्हणून. हांवें बरयलेलें आसा की आमीन एक लेटर केलेली आसा तेका टू रिमूव इट, पूण नॉट टू डिमॉलिश आणि जमीन दोश करतलो म्हणून. डिमॉलिशन ही दोन उतरां म्हणून तुम्ही तुमच्या प्रेसार घातले न्हू तेन्ना आमची ही सगळी कोंकणची वाट लागली. वी हॅव रिक्वेस्टेड देम टू रिमूव इट विदिन 10 days. तुम्ही येवात न्हू म्हाजेशी, बाबा व्हॉट इज द प्रॉब्लेम सांगात बाबा कित्याक लागून तुम्ही म्हणटाय आणि तांकां दाखोवपाचो दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, दिस इज वेर देर इज नो स्ट्रक्चर शूड बी इन द मिडल ऑफ द रोड. आम्ही आनी एक सुवात दिला तुमकां ती आहलो तिचोरूच करया आमी व्हडलो. येवात डिस्कस करात अँड देन वी वील डिसायड. लोकांक भिडकान घालप, लोकांक हांगा हाडप एज इफ कितें जालां आयज आख्ख्या गोंयांक की जोझफ सालाजार जावन गेलो म्हणून, जोझफ एक विलन म्हणून हे सगळें जावन गेलां कालांगुटाक. कित्याक आमी कोणाची वायट केला 30 वर्सां आज लावन खंयच्याच धर्माचे आदली पासून हिंदूचेर आमी कितें हेगे सोडयला आतां पासून. सरपंचाची चूक आसा त्या बद्दल तो म्हणटा आनी ती ताणी चूक माफी मागून मान्य केली. इश्यू रिजॉल्व जाला, ताचेर हांवूय चड उलयना, पूण तें आमचें दैवत.